नमस्कार. सद्याक आमी आसात पूर्व जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटा कडेन आसात आनी चांदेल आनी हाळी ह्या वाठारांत काल राती पासून एक फॉल्ट जाल्ल्या कारणान पुराय दीस आयज लायट ना अशी आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. जेन्ना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन जेन्ना कन्फर्म केलें तेन्ना आमकां अशें कळून येयलां की जे हाळी आनी चांदेल ह्या दोन गांवांक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करपी जे सबस्टेशन आशिल्ले त्या सबस्टेशनाक तांकां केबल जो बंच केबल आसा ताच्या वरवीं तांकां इलेक्ट्रिसिटी जी आसा ती सप्लाय जाताली दोनूय गांवांक. पूण राती त्या बंच केबलांचे जे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जाता तातूंत कितें तरी फॉल्ट आयल्या कारणान आयज राती सावन आनी आयज पुराय दीस तांकां लायट ना आनी सद्याक आतां जुजा पावड्यार जे वायरी आसात त्या वायरींचेर खंय झाडां येयल्यात आनी तेचें क्लिनींग काम जें आसा तें चालू आसा. थंय इलेक्ट्रिसिटीचो स्टाफ थंय लायला अशें आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडच्यान म्हायती मेळ्ळा आनी ते स्टाफ घालून खंय तें क्लिनींग चालू आसा आनी तें क्लिनींग आयज जाल्या उपरांत आयज सांज मेरेन तांकां लायट येवपाक शकता अशी म्हायती जी आमकां आसा ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडच्यान आमकां ती म्हायती मेळिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर पेडण्याच्यान ज्ञानेश्वर वरक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.